अंडरस्टँड आहा. भायले कोणा पयलीं घर आशिल्लें काय भायले वचून गेले नंतर घर बांदलां हो सगळें म्हणला. पूण हांव लोकांची चुकत ना, जागोच ना. आसा त्या जाग्यार लोकांनी घर बांदपाक जाय आनी त्या खातीर आमकां उपाय हो एकूच आसा हेका, ते म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग. आनी त्या खातीर कोणाचेंच नुकसान जायनासतना अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना आमी चालू करतले तेन्ना तुमचें योगदान पंचायतीचें आनी तुमचें पंचायतीचे कोणी तर म्हाका सदांच प्रोत्साहन दितात, पूण त्याच बरोबर लोकांचें मार्गदर्शन जाय. 300 कोटी फक्त तुम्ही आयकले शिवोलेच्या कामाचो 15 दिसां पयलीं हांवें फावंडेशन सुरू जाता. ह्या 15 दिसांत आनी 90 कोटी एड केले आनी 390 कोटीचे एस्टिमेट पास करून वर्क ऑर्डर दिवन कामां चालू केली. हांव अभिमानान सांगता. आनी हे कित्याक जालें? फायनान्स मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता लागून. ताणें जें म्हाका सहकार्य केलें ह्या दिसांनी, ह्या 6 म्हयन्यांत, ताका लागून हें जालें. जी कामां प्रलंबीत आसा ती सगळीं कामां करपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. आनीकूय लोकांचे काही समस्या आसात आनी तातूंत भरपूर समस्या आसात त्यो निवारण करपा खातीर आमी गांवागांवांत प्रयत्न करतले अशें नमूद करता. आमचे कॅम्प्स चालू जातले